मांद्रे हो एक टुरिजम अफेक्टेड बेल्ट आसा, सो तेच्या खातीर ही डिस्ट्रॅक्शन्स खूप असले आमच्या भुरग्यां खातीर आनी मोबायल हो एक जग जाहीर डिस्ट्रॅक्शन आसा. सो एकंदरीत आमच्या वाड्या वयल्या भुरग्यांक एका थंय हाडून एक सकारात्मक उर्जा तेंच्या मदीं येवची आनी वाड्या खातीर समाजांतले प्रश्न आसात हेंचेर मागीर तीच एनर्जी यूज जावपाची, ह्या खातीर हो एक ल्हानसो प्रयत्न आसा की विकृती कडून संस्कृती कडेन परत येवप आनी आमची जो इतिहास आसा, आमची जी संस्कृती आसा ती भुरग्यां कडेन डायरेक्टली पावप. नरकासुराची प्रतिमा आसा ती जवळपास 30 ते 32 फूट अशी आसा आनी आमचो जो कृष्ण आसा हो नरकासुराकूनय व्हडलो आसा. ती एक 40 फूट पर्यंत कृष्णाची प्रतिमा आमी साकारलेली आसा. बिकॉज आमी जर सिंबॉलीक बघपाक गेलो जाल्यार नरकासूर ही समाजातली एक विकृती दाखयता आनी कृष्ण श्री कृष्ण भगवान जे आसात हे आमच्या संस्कृतीचे प्रतीक आसात, हे आमच्या इतिहासाचे प्रतीक आसात. सो आमकां असं दिसता की ही जी विकृती आसता ती खंय तरी कमी आसपाक जाय आनी संस्कृतीचेर जास्ती भर आसपाक जाय. तेचे खातीर ही कृष्णाची इतकी भव्य प्रतिमा आमी साकारपाचो ह्या शिवधनुष्य उखलपाचो प्रयत्न केल्लो. आमची ओवरऑल संकल्पना काय आसा की ही नरक चतुर्दशी जी आमी साजरी करतो तेचे फाटलो जो इतिहास आसा, तेचे फाटली जी परंपरा आसा ही आमच्या भुरग्यांक आयज विसर पडत चल्लेलो आसा. सो आमी काय केला की श्री कृष्ण आणि नरकासूर वधाचो जो एक दृश्य आसा, वधाचो दृश्य ह्या मुर्तींच्या प्रतिमांसून आमी आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावोवपाक हे केला. जवळपास 8 सप्टेंबरा पासून आमी हे काम केल्लें आसा आनी सुरवातीच्या प्लॅनिंग स्टेजी पासून आता एक जवळपास 6 महिना जाला. हे आमचे भुरगे जे आसात ही आमची संस्कृती आणि त्याच्या फाटली जी स्टोरी आसा ती जगत आसा. कदाचित मी तांकां जर असं ओरली सांगलें किंवा आमचे जे सिनियर्स आसात तेंच्यांनी ओरली सांगलेलं की ही अशी स्टोरी आयकतले असले आणि विसरतले असले, पण ह्या एकंदरीत 6 महिन्याच्या कालावधीन डेली प्रश्नाचेर प्रश्न म्हणजे श्रीकृष्ण इतको ताकदवर नसलो की देवी सत्यभामांक येवन तेची मदत करूची पडली. तर तेचे फाटलो जो इतिहास आसा म्हणजे नरकासुरान ब्रह्मदेवाची ज्या वेळार तपश्चर्या केल्ली आणि स्वताक वर मागलेलो त्या वेळार ताणें आपलं मरण सुद्धा आपल्या आईच्याच हातीन जावचा म्हणजे भूदेवीच्या हातीनच जावचं अशें वरदान आसलं. म्हणजे जो ब्रह्मदेवाचं वरदान आसा तर स्वता भगवान श्रीकृष्ण सुद्धा पाळटात, ते त्याचं अवहेलना करू शकनासले आणि देवी सत्यभामा ही भूदेवीचीच एक अवतार आसा. सो हो जो म्हणजे हे जी क्युरियोसिटी आसा भुरग्यांच्या मनात ही सातत्यान आमी गेले 6 महिनो 1.5 महिनो आमी तेंचे कडसून आयकता आणि तेचे उपरांत ज्या टायमार ते अंडरस्टँड करतात समजून घेतात आणि तो साकारपाचो हो जो प्रयत्न चालू आसा मागीर ते आयुष्यभर तो इतिहास ती स्टोरी आसा किंवा तेच्या फाटलो जो संदेश आसा ते विसरचे ना.